नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो म्हळ्यार एग्रीकल्चराचो, हॉर्टिकल्चराचो, कारण अल्टिमेटली पोटापाण्याचो. बाकीचें कितें जरी जालें तरी हे दोन विशय सामके पोटापाण्याचे आनी दैनंदीन जेन्ना वतात भाजी घेवपाक किंवा शेतीचे जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना ताजेरच अख्खें जीवन अवलंबून आसता. त्या खातीर दोन मानेस जे आनी आमदार म्हजे बरोबर आसात ते दोनी ह्या क्षेत्रांतले तज्ञ आनी जे ह्या हाजेर अधिकारान उलोवपाक शकतात ते पयलीं आसात म्हजे बरोबर आनी स्वता शेती भितर खूब इंट्रस्ट घेवन आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खूब उदरगत केली ते आलेक्स बाब रिजनल काँग्रेसीचे. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर आमदार फुडारी आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन किरण बाब कांदोळकर. आलेक्स बाब, सुरवात तुजे वयल्यान करता. सीएमान काल खुबश्यो पॉझिटिव्ह घोशणा केल्या आनी एक पॉझिटिव्हिटी दाखयल्या. म्हळ्यार खंयच अशी बिटरनेस नासतना एग्रीकल्चराचेर हरशीं एक बिटरनेस दिसतालो प्रत्येक डिमांडाचेर. काल बिटरनेस नासतना एक ओपननेस आनी पॉझिटिव्हिटी दाखयल्या. आर यू हॅपी एज अ पर्सन हू लव्स एग्रीकल्चर? आर यू हॅपी? I have raised one very pertinent point. आज बरोच पॉइंट घेतलाय काल. हांवें ताका कितें सांगलां, फ्री दिल म्हूण वस्तू लोक एनकरेज जावपा नाय म्हूण फार्मिंगा कडेन. वी हॅव टू फायंड आउट वॉट एक्झॅक्टली दे वॉन्ट. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तेजेर लक्ष घालून स्टडी करून चोयच पडटलें हाऊ टू गेट पीपल बॅक टू फार्मिंग. इफ वी कन्सिडर एंड वी थिंक दॅट आमी सुद्दां तांकां दिन वस्तू ते एग्रीकल्चर वयतले ते आनी पयस फाट सरतले. हो पॉयंटाचेर आय थिंक सीएमागे कॉन्सन्ट्रेशन कितें दिवपाच्या बाबतींत जालां आनी वेरेज एटेन्शन गेलें ना, फोकस गेलें ना ऑन हाऊ टू डू इट. I think this is one point where What is your solution? My solution is I am not an expert, but certainly I can tell you one thing, that agriculture पडे हा तेका न्यू टेक्नॉलॉजी दिवपाक, एक्झिस्टिंग टेक्नॉलॉजी आसतना आनी न्यू टेक्नॉलॉजी दिवपाक आनी लोकांक अवेरनेस करपाक ऑर्गेनिक फार्मिंगाचेर आनी ऑर्गेनिक फार्म तयार करप. दिस विल बी द न्यू रोड मॅप फॉर एग्रीकल्चर. हेजेर मातशें पूण लक्ष जालना. आय थिंक द सीएम हॅज लॉस्ट his You're saying he has lost the plot when it comes to agriculture. No, he has lost his focus in the direction where the agriculture The focus is mainly on subsidies and not actually farming. You are saying. Okay. कारण बाब कशें जाता सुरवातच बरे विशया वयल्यान केल्या की लोकांक शेती म्हळ्यार वचचे परस तांकां फक्त एक प्रलोभन दिवप आनी सबसिडी दिवप आनी अल्टिमेटली हातलो रिजल्ट काय जायना हो आलेक्स बाबाचो मुद्दो. हातून मात्तूय काय तो आलेक्स बाब जे सांगता तातूंत मात्तूय तथ्य ना. कारण फाटल्या 2 वर्सांचे आनी तेच्या पयलींचे जर आमी कॅल्क्युलेशन काडीत फिगर काडीत जाल्यार ह्या 2 वर्सांक शेती भरपूर वाडलेली आसा. सबसिडी दिवप हो एक भाग सरकाराच्या स्किमींचो म्हण कसलो वो शेतकऱ्यांक जाय. कारण आमी पळयता, आमी जेन्ना वयता सगळे आमी सबसिडी दिवन जाल्यार सगळे दिता, सारें दिता, बियां दिता, सगळें दिता, तरी आसतना लोक सांगता भाई ना ते माकोड सता येतात म्हणटा. म्हणजे मनशाची अपेक्षा भरपूर आहा, गोंयच्या शेतकऱ्यांच्यो अपेक्षा भरपूर आहा. जाता तितले पूर्ण करपाचे वाटेन सद्या आमचो सरकार चलता. आनी जे भाशेन सांगले की क्रॉप जो ह्या 2 वर्सांक जी तेजी यील्ड येयल्या वाडल्या. हांव तुका म्हाज्या हितूनच सांगूं येता, म्हाज्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान जेन्ना हांवें ताब्यान घेतलेले तेन्ना हार्डली एक 20-25 शेतकार आमकां भाजी सप्लाय करताले आनी हार्डली एक बारीक एक 3-4 टन अशी जाताली. पूण आमी गेल्या वर्सा एक ड्रायव्ह दवरली, तेच्या पयलीं आमी हें केलें. आयज आमचे कडेन 500 शेतकार 500 शेतकार डायरेक्टली आमकां सप्लाय करता. प्लस यू आर सेइंग दॅट द रायज इज फ्रॉम 25 to 500 शुअर. आनी हे फावटी आमी 200 टन मेरेन आमची गांवठी भाजी प्रोक्युरमेंट सेंटरांनी आमच्या प्रोक्यूर केल्ली आहा. तर हे 500 डायरेक्ट शेतकार प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी हे जे आहा अशें धरून 1000 भर लोक हॉर्टिकल्चरा कडेन सद्या तरी संबंदीत आसा. तशेंच शेतान जेन्ना भाताचो प्रायस वाडयलो 9 रुपया वरसून डायरेक्ट 17 रुपया केलो, वो अश्यो जायत्यो स्किमी जरी केल्यो जाल्यार ती लोकां पासत केल्ल्यो आहा की तांकां एनकरेज करपाक केल्ल्यो आहा की बाबा तुमी करा, तुमी तुमची शेतां पडींग सांडू नाका, तुमी शेतां करा, ह्या हिशोबान केल्ल्या. तेन्ना ऑब्वियसली क्रॉप हो वाडलेलो आहा. स्किमी ज्यो केल्या तेजोय लोकांक फायदोच जाल्लो आहा. अरे तूं कितें म्हणटा, ही सबसिडी आसपा जायना, स्किमी आसपा जायना, अशी भुमिका तुजी? ना, सबसिडी आसपा जाय, स्किमी आसपा जाय, बट तें दिन ते आमगे गव्हर्मेंटान कमेंट्स केलेलें हें कंटिन्युअस प्रोसेस जालो. सी पीपल what is available they want what is not available. म्हणजे in the sense that what you can give extra. Now giving extra should not be the money, giving extra should be the work. And second, I can tell you as my colleague Kiran Kanokar म्हणटालो की आपणागे उत्पन्न वाडलां. I have asked a question about the assembly and I had asked all sugarcane, rice, all farming activities. What was the I'm taking you back the memory lane
2006 आनी आतां 2014 कितें आहा तें सगळे फिगर काडले जाल्यार 2006 आर मच हायर देन 2014. I'll tell you why. Let's come to the point. You see, whatever he says is within those limits only. No, but Once when you again, are comparing 2006 with 2014, ताजी उपरांतची सरकार तुमची आशिल्ली न्ही. Correct. तू ताजी ब्लेम तांचेर कशी घालपाक I am not. शकता? No. The farming has decreased. Farming has not increased. The question I have got a reply. फार्मिंग One डिक्रीज second. नो फार्मिंग डिक्रीज जावपाचें कारण मदल्या टायमार जो अंधाधून मायनिंगाचो जो व्यवसाय जालो लोक फास्ट पयशे मेळटा म्हणून शेतां सोडली आनी ते सायडीक Possible. But what has happened even now? Focus is not the काल difference between. One सीएमान second. क्लिअरली सांगलें there is a average growth of 12% to 15% when it comes to rice production म्हणून. No. Now you are not denying, you are denying that growth. I disagree with that. It is not question of 9 to 12%. Nothing has been increased. On the contrary, it has decreased. Now what we are trying to do, the agriculture department is busy with catching figures. I will strongly. I know I'm a शेतकार in my constituency. हांव सगळे वस्तीत तांकां कितना दिवस दिता उदका प्रॉब्लेम जालो पूण आमगे आतां फॉर द I started working from 2007. From the year I became MLA to now I am working. Correct. And in fact in my constituency काय ना काय हे ना कितें मायनिंग काय लागना बट आमगेले 2010 2011 पासून जालें इन्क्रीज 4 वर्सां इन्क्रीज जालें आफ्टर दॅट टिल नाव वॉट एवर आय वॉज गिविंग देम आय एम गिविंग there is no increase on the contrary it is slowly decreasing. Why this is the focus. That is why based on my constituency I am telling you CMAगे focus कित जावपा जाय कित मेट तेजेर आनी सबसिडी दिन आसतना आनी कितें मशिनरी दिन आनी कितें ओस दिन उत्पन्न वाडोवपा that should be the focus. Alex Babu is basically saying ki modernization. Let us focus on modernization. मॉडर्नायझेशन जावपाकूच जाय म्हणून काल म्हाका दिसता ताणें इवन एसेंब्लीन सांगलां पूण थोडेशे शेतकाऱ्यांची टीम आमदारांची न्हू शेतकार जो आहा आनी नॉन पॉलिटिकल पंच आसतना कोण आसतना आतां आपूण इस्रायलाक धाडटा न्यू टेक्नॉलॉजी कितें आहा ती हे करता पूण अलेक्स बाब जे सांगता न्हू की 2007च्या उपरांत 2006 कितें फिगर सांगता हांव तुका 100% सांगूंक शकता की आतांचो जर फिगर काडलो फाटल्या 2 वर्साचो जाल्यार अवश्य सगळी प्रोडक्शन सगळे सायडीक इवन हॉर्टिकल्चर धर तूं आनी एग्रीकल्चर ऊस उत्पादक सगळे वाडलेले आहा तुजे कडेन सारको फिगर ना तूं जे उलयता चुकीच्या फिगरांचेर I have got a question. I will produce it. I will. ना काल एसेंब्लीन सगळो फिगर दिल्लो आहा न्हू एसेंब्लीन जो फ्लोराचेर हावजाच्या फ्लोरार दिता तो बेश्टो फिगर दिवचो ना न्हू I have got a question. कडे तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन देवला आसतले त्या कारण मेबी वेगळे आसतले I have asked all Goa. What were the figures in 2006, 2007 and 2014? दुसरी गजाल जी सीएमान सांगली ती म्हळ्यार आपूण खंय तरी इंटरेस्ट फ्री लोन दिता म्हणून. Okay. दॅट इज अ व्हेरी नायस थिंग. सुरवातीक तुका गरज आसता पयशांची सरकार सांगता आमी मदत करता. सीएमागे सगळी स्कीम बरी आहे एकूच कडेन चुकता तो आपल्या जाय तेका दिता आनी थिंग मागीर तेगे तें सॉयल फेल जाता आनी मागीर तू प्रोडक्टिव्हिटी दाखव किरण बाबाची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरच मेळटले इंटरेस्ट फ्री लोन तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी हे चुकीचे आहा पळय दॅट इज अंडरस्टूड. ना प्रमोद बाब पळय सरकारान not only Kiran he could have better Kiran there he could have 1% better than Kiran that constituency सो तुगे म्हणणे कितें आपल्या जाय ताका दितलो स्किमी करता. थिंग तेगे फेल जाता मागीर तू क्रेडिट दिवपा पडटा. प्रमोद बाब माझ्या आयक सांगता सध्या शेतकऱ्या पासत किसान कार्ड केले तेंच्यांनी की डायरेक्ट वचून तुमच्या भाशेन आदी कितें करताले तुमच्या टायमार सरकार आसतना की वचा फावटी मारा अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान 4 फावटी मारा 114 हाडा हे सगळे चलताले आतां किसान कार्ड केल्या नंतर डायरेक्ट बँकेन वचून लोन बरं किसान मित्र केल्ले आहा सध्या तरी म्हाका दिसता 28 मेरेन किसान मित्र घेतलेले आहा जे एक 2-3 पंचायती पळयता म्हणजे ज्या लोकांक फॉर्मां भरूंक कळना ज्या लोकांक कांय सजमाना जे इलिटरसी आहा त्या भागांनी भोंवून एक किसान मित्र ह्या लोकांक हेल्प करता अश्यो जायत्यो येवजणी ज्यो आहा तेणेन डिक्लेअर केल्ल्यो आनी प्रत्यक्षान केल्ल्यो आहा खाली डिक्लेअर करूनच रावूंक ना की प्रत्यक्षान ह्यो ज्यो गजाली आहा ह्यो चालीक लागलेल्यो आहा की तुज्यान म्हणूनच की पर्टिक्युलर लोकांक हांगासर गोंयांत शेतकार आहा कितले सगळ्यांक सुबेज तुज्या हितून आहा 1600 हांव मानता. म्हाका खबर ना कालच्या फिगरान 1400 figure आहाय but that Shetkars, my Kurtori Cooperative Society is not only doing Shetkars of Kurtori, it is doing whole of Goa. And 1,600 consists of Nuve, Kurtori, then Raya, then Kamuli, Lotoli, Paroda, Shiroda, part of Shiroda and part of even up to Veli. अरे म्हाका एक गजाल सांग काल सीएमाचे एकूण जे भाशण आशिल्लें ते एक बरी गजाल जी आशिल्ली म्हाका दिसता तुवें एग्री जातलो की ही वॉज लुकींग एट द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ताका फोकस जो आशिल्लो तो रिफॉर्माचेर आशिल्लो जंय ताणें सांगलें की 10 कडच्यान सबसिडी दिवची परस
आम्ही एक कडेन ती सबसिडी दिवया, वन्स अँड फॉर ऑल दिवया. लेट अस नॉट गेट दिवपाक जाय म्हण 10 योजना केल्यो आणि 10 वटेच्यान दिवपाक गेले. आय विल मेक दॅट एव्हरेज अमाउंट अँड आय विल गिव्ह दॅट एव्हरेज अमाउंट. Not a ही इज bad लुकिंग एट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स फर्स्ट, जंय ते जे बॉटलनेक्स असताली ती काढून उडोवन शेतकाराक तू म्हणटचे स्ट्रेट फायदो मेळटलो. I will raise one small point. Subsidy आर यू नॉट हॅपी विथ दिस रिफॉर्म? It is a good thing. It's not a bad thing. It's a good thing. Not everything I want to criticize him. But subsidy as source म्हणते आम्ही पहिले कमेंट्स केलेली. Let me tell you, agriculture farming, harvesting on subsidy at source पहिले आम्ही कमेंट्स केलेली with the help of Vishwajit Rane when he was the agriculture minister. But let's come to the point. Now CM गे सगळे बरे हा, सगळी स्कीम बरे. हुंय तरी मरे तेगे इंटरेस्ट इल्लोसो कोडे वयता आनी मागीर फेल जाता. आतां इवन तुगे हितू इवन तुगेले आतां डेअरी टार्गेट कोत्ता कित्याक तो डायरी घालून सोरी ते सायडीन आपल्या नेतू लेगीत प्रॉपर्टी गेले आनी कितें केलें. सीएम मागीर सगळे बरें आहा, पूण मरे एक पॉयंट सीएम आख्खे पेज तेगे बरें आहा, बट हुंय मरे एक दाक डॉट दोता थिंग मातशें फेल जाता. अदरवायज सीएम मागीर कांय प्रॉब्लेम ना. कॉन्सेप्च्युअली यू डोंट हॅव अ प्रॉब्लेम. नो Conceptually you don't have a ते न्ही अजेंडा मातशें फेल जाता तेगे. Agenda सगळे चुकीचे नितुल्ले बितुल्ले कांय डेअरी घालपाचो प्रपोजल ना. मे बी सेकंड डेअरीचो प्रपोजल आसतलो, तो लोकांक विचार घेवन चलतलो. हितून तूं जागो आयडेंटिफाय करनाका. तुजे कुडतोरी घालपाक जाय जाल्यार तुवें सांगया जागो जागो थल्लोलो ना, पूण अवश्य दुसरी डेअरीची गरज आहा. कित्याक ही डेअरीन मनमानी चल्ल्या. आमी डेअरीचेर उलयना. तू जो सांगता अलेक्स बाब की सीएम पार्शलिटी करता की आपल्याच लोकांक दिता, म्हाज्यान सांगूं येता आमचो जो ऑपोजिशन लिडर आहा आनी जो खूप सिनियर आहा तो स्वता अग्रिकल्चर 100 फावटी हितून सांगता विधानसभेन की आपूण Agriculturist म्हणून. हय, आनी तो ह्यो सगळी सबसिडी घेता जाल्यार अलेक्स बाबांनी